नमस्कार. आयज आमी केरी गांवांत आहा फेरी पॉयंटाचेर आनी हांगासर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जमीन अशीच पडलेली आसली आनी तेका लागून तेचेर लक्ष नासलो कोणाचो, म्हणून ते आयज गरज आहा कित्याक पावसान उदीक सगळें भरता आनी प्रोटेक्शन वॉलाची गरज आहा. तेका लागून आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे ऑफिसर्स येयलेले आहात हे इन्स्पेक्शन करपाक, तशेंच WRDचे, कित्याक जो पर्यंत कॅप्टन ऑफ पोर्ट NOC WRDक दिना तो पर्यंत प्रोटेक्शन वर्क करूंक मेळचें ना. आनी तुमी पळयतात हांगासर सगळे झाळकट जाल्ली आहा आनी हे क्लीन आनी बरें तेंचो प्लॉट बरो दवरपाचो आमचो प्रयत्न आहा. कित्याक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सचो येदो व्हडलो प्लॉट हांगासर केरी गांवांत आसल्या कारणान कितें ना कितें आमकां तेंच्या थ्रू तेंच्या मार्फत कितें ना कितें डेव्हलपमेंट करपाक मेळटलें. तशेंच हांगासर फिशरमॅन्साची जेटी आहा, हांगासर आमचे फिशरमॅन भाव जे केरी गांवचे आहात ते हांगासर आपले वेवसाय करतात, हांगा होडयो पाक करतात, तेंचे अनमेंटेन्ड आहात. सो हो प्रोजेक्ट आमी अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मूव केल्लो आसा. ह्यो बेगीन सँक्शन जावन तेंच्या पुरती तेंकां हांगासर स्टोर रूम, कोल्ड स्टोरेज हे सगळे जाण हांगा प्रोविजन केल्ले आहा. सो आमी फक्त पळयतात की केरी गांव कसो डेव्हलप जातलो तो, कित्याक खूब तेंप जालो आमी पळयतात की केरी गांवांत डेव्हलपमेंट अशें कांय जायना. रिजन फक्त इतलें आसा की हांगासर स्पेस ना, जागो ना. जाग्या खातीर खुबश्यो गोश्टी डेव्हलपमेंटाचे उरतात आनी ते आमी प्रयत्न करतात. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तसोच आमचो गोंय सरकार हे प्रत्येक गांव कशें डेव्हलप करप, विकसीत भारत कशें करप हेचो प्रयत्न पुरेपूर करता. बाई सध्या ते रॅम्पाचे इश्यू खूब रॅम्प ऑलरेडी फेरीचो रॅम्प ऑलरेडी PWDन एस्टिमेट करून घेतलेलो, 15 वर्सां पयलीं घेतलेलो, पूण तेच्या फुडें काम कांयच जावंक ना. तेका लागून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे R&D मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे कडेन उलोवन ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आहा. तो PWD तो रॅम्प इमिजिएटली बांदून घेतले. पावसा पयलीं प्रयत्न आमचो तो रॅम्प बांदून घेवपाचो. म्हजें नांव अश्विन परब. आयज भाई आमच्या गांवांत येयलो आनी फूल कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो जागो पळोवन तेणी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो की आमच्या फिशरमॅनांक रिटेन वॉल बांदून दिवपाची, बोटी वयर काडपाक रॅम्प बांदून दिवचो. हेच्या खातीर हांव तांकां खूब थँक्यू म्हणटा. खूब कितल्या वर्सांच्यान पेंडिंग आहे? एक्चुअली खूब वर्सां असून पेंडिंग आहा, हांव अजून धाकटो आहा. म्हाज्याकून पयलीं भाई येयल्या गांवांत ह्या तांकां म्हाज्याकून चड खबर आहा. पूण हांव आतां 30 वर्सां जालीं, पूण लास्ट 15-20 वर्सां पयलींसून अहेंच पेंडिंग आहा, सगळो होच आहा. भाई येयल्याक मातशे खूब चेंजीस जाल्लेले दिसता ह्या आयडी. हांगासर ह्या जाग्यार खूब अत्यंत गरज आसली की आमचे जे फिशरमॅन आहा तांकां बोट दवरपाक जावं आनी कितें कितें सामान दवरपाक खूब त्रास जाताले. सो भाईन आमचे बरे इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी भाईन हें काम आपल्या हातीन घेतलेलें आसा ते बेगींतल्या बेगीन करून घेवचें. ही वॉल बांदपाक खरीच गरजेची आहा. लोकांक सगळें उदक भितर येता, त्या खातीर वॉल बांदपाची गरज आसा. थँक्यू म्हणटा.